सोम्याक पवित्र थंबाक लागी येताना सगळे एक संपूर्ण म्हणले ताका आमी दिसय खंयचेय आय बासले आमी ताका दिवंक नसो म्हूण सांगून सबार दुबळो लोक ह्या रेगड्या वरवीं तांच्या आताकाल कश्टातालो हरिये की देवान अशें सांगलां तशें सांगलां म्हणून ह्या साब्बाताचो नीज अर्थ तांणी तो इल्लोसो विंगड रितीन लोकांक तो तांणी सांगले बरी दिसता. यावे म्हळ्यार कोण म्हळ्यार सर्वेस्पर म्हळ्यार कोण. मोइजे फारावेराया कशीन गेल्ला तोळ फारावराई सारता. सर्वेस्पर म्हळ्यार कोण आनी ताका जाप मेळटा इजिप्ताचें सैन्य दामड्या दर्यान बुडोवन गेले म्हणून. लेवीशास्त्र पुस्तकांत सबार नमुन्याची बलिदानां पळोवंक मेळटात. होम बली, अन्न बली, शांती बली, ताजे उपरांत फारीकपणाची बली असले सबार नमुन्याचे बली मेळटात. ही इतले नमुन्याचे बली कित्या खातीर एकच पावती ना गे आनी असली बली भेटयता आसतना तातूंत कितें आट आपूण आसतलें ते बलयेंत. समट आनी सावाला मोगाचनो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आमी हाच्या आदीं बाप अँटनी जॉर्ज पिंटो हांच्या लागीं संवाद चलयले 2 फावटी पवित्र पुस्तका विशयान. आज परत आमचे संगी ते आसात. मोदे 1 वर्स जर्मनी वचून आयिल्ले तशें जावन आमकां ते मेळोन नातले. आज आमी परत तांचे संगी संवाद चलयता. लेवीशास्त्र पुस्तक पोरन्यासोल्ल्यान ह्या पुस्तका विशयान तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादीक दोतोर जॉर्ज पिंटो हांकां स्वागत करता. वेलकम फादर. देव बरें करूं. तुमच्या लागीं सारचें पयलें सवाल ह्या लेवीशास्त्र पुस्तकाच्या की पयलें पोरन्यासोल्ल्यान ती पयलींची 5 पुस्तकां ताका हेब्रेव भाशेंत टोरा म्हणटात, जुदेव. आतां ही 5 पुस्तकां मोइजेन बरयल्ली, मोइजे मुखांत्र आयिल्ली म्हणून ते पातयेतात. आतां ही सकड 5 पुस्तकां मोइजेनूच बरयल्ली गे या हेरांनी कोणें बरयल्ली? हे हो शब्द टोरा थोरा म्हणटा आमी. अशें म्हळ्यार एक धर्मशास्त्र म्हणयत या नियमा म्हणयत वा रेग्रो. आमकां हे 5 विंगड बूक दिसतात तरी जुदेवांक तो एकच बूक आनी ह्या एका बुकांत 5 वेगळे विभाग म्हणून ते समजतात. कित्याक म्हळ्यार हे पंचग्रंथ थोरा आमी ते ह्या नियमा ह्या कानून कितें म्हणटा तो तांकां एक पवित्र बूक. आनी हो पवित्र बूक जाल्ले वरवीं ताचो बरयणार मोइजेस म्हणून तांचे बळादीक एक संप्रदाय आनी पातयणी आसा. पूण मोइजेस गी ताचो बरयणार वा न्हय गी म्हणून त्या सवालाक आमी जाप सोदिचे जाल्यार आमी त्या 5 बुकांचे एक बरें विश्लेशणी करीचे आनी ताच्या फाटल्यान अशें पाठतळी पळयचे, चरित्राय पळयचे. हे 5 बूक कशे अस्तित्वाक आयले. आनी हे अध्ययन करता आसतना सबार बायबलाच्या शास्त्रज्ञांनी हाचे विशयांत अध्ययन केलां आनी आतांय करना आसात. एक विशय कितें आमकां झळकता की म्हळ्यार मोइजेक त्या ग्रंथाचो बरयणार म्हणून संप्रदायांत पातयणी आयल्या वाळून आयल्या तरी ह्या बुकांनीच मोइजेन हे 5 बूक बरयल्लो म्हणलो दाखलो आमकां खंय पळोवंक मेळना. तेणें थोड्या बुकांनी मोइजेन थोड्यो संगती बरयल्यो म्हणून दाखले आसात. दाखल्याक पळोवचें जाल्यार निर्गमन 20 आनी 4 अध्याय 4थी वळ चॅप्टर 24 वर्स 4 हांगासर सर्वेस्पराची सर्व उतरां मोइजेन ह्या ताणें बरोवन घाली म्हूण आसा, उल्लेख आसा. तशेंच निर्गमन बूक पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 चॅप्टर 34 वळ 20 आनी 8 वर्स 28
हांगासर सोल्ल्याची उतरां फळयांचेर ताणें बरयली म्हूण उल्लेख आसा. तशेंच निर्गमन बुकांत 17 अध्याय वाक्य 14 चॅप्टर 17 वर्स 14 एक्झोडस अमेलेकितांचे नांव देव पुसून काडटलो म्हूण एका पुस्तकान बरोवन घालूंक देव मैजेक हुकूम दिता अशें बरयलां. द्वितीनियम पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 1 वळ 9 मैजेन धर्मशास्त्र बरयलें आनी ते याजकांचे अधीन दिलें म्हूण बरयलां. तशेंच त्याच अध्यायान 30 आनी 1 अध्याय द्वितीनियम 20 आनी 4 वळ हांगासर मैजेन धर्मशास्त्राची सर्व पुस्तकां एका पुस्तकान बरयली म्हूण आसा. पूण हे थोड्यो संगती सगळे 5 बूक बरयले म्हूण एक उल्लेख ना. पूण ह्याच 5 बुकांनी मैजे विशयांतच थोड्यो संगती बरयता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार ताच्याच मरणा विशयांत द्वितीनियम बूक अध्याय 30 आनी 4 वळ 5 ड्युटरॉनॉमी 34 वर्स 5 हांगासर तो म्हणटा मैजे मेलो म्हूण सांगून ताणेंच ताच्या मरणा विशयान कशें बरोवन हें एक अस्वाभावीक म्हूण सांगयत. तशेंच उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 6 वळ 30 आनी 1 तां 30 आनी 9 जेनेसीस चॅप्टर 36 31 to 39 हांगासर यदोमाच्या देशांत राय आसुल्लो म्हूण बरयलां. यदोम राष्ट्र अस्तित्वाक आयिल्लें तें सदाण 1 या 2 शतमाना उपरांत. पूण उत्पत्ती बुकांतच हें बरयलां म्हळ्यार चरित्रेंत मैजे नातिल्ल्या वेळार तें बरयलां म्हणटालें म्हळ्यार मैजे तें बरयल्लें न्ही म्हणून आमकां जाता. देखून आमी कितें सांगयत गे म्हळ्यार मैजे कित्याक ते ताचो बरयणार म्हूण मानतात. आमी एक जवाब सिराकाच्या बुकांत सोदून काडयत. सिराकाचो बूक या सिराकाचें पुस्तक हो बरयल्लो काळ जेजू येवच्या 2 शतमाना पयले. ह्या वेळार हर एक धर्म त्या दाळार राजवटकी आसली ग्रीक आनी रोमेंगारांची आनी ह्या वेळार ते बरपां बरयताले बरयल्लो कोण म्हणून परगट रितीन सांगताले. सिराकाच्या बुकांत अध्याय 50 वळ 20 आनी 7 सिराक म्हणटा हें आपणें बरयल्लें सिराक म्हूण सांगता. देखून आमी तो काळ खंयची बरपां बरयल्लीं आनी बरयणारान वळखून घेवचो काळ म्हणून आमी सांगयत. ताच्या पयलें आमकां तसलो दाखलो मेळना. तर बरपांक बरयणार एक प्रख्यात बरयणाराचें नांव गरज आसलें कित्याक तें बरोवप सगळ्यांक वाचूंक प्रेरणा दिवच्या खातीर. जुदेवांनी ही बरपां 5 पुस्तकां मैजेन बरयल्ली म्हणून तो तितलो प्रख्यात जावन आसलो तांच्या संप्रदायान म्हूण ताका एक ताचें नांव दिलां. दुसऱ्यान मैजेक आनी नियमशास्त्राक एक लागशिल्लो संबंध आसा. मैजे म्हळ्यार धर्मशास्त्र या नियमशास्त्र तोरा म्हळ्यार मैजे म्हळ्यार तितलो लागशिल्लो संबंध. कित्याक मैजेक देवा कडेन रूप पळोवन उलोवचें भाग मेळिल्लें. तांचे 10 उपादेश आनी सगळे मैजे मुखांतर देवान लोकांक दिल्ले आनी देखून मैजेनच देवाचे उपादेश आनी नियमां सगळीं लोकांक सांगल्लीं. देखून मैजेच असो बरयणार म्हणली ही पातळणी तांचे थंय बळादीक जावन आयल्या. मैजे विशयांत ह्या 5 पुस्तकांनी मात्र न्ही पोरण्या सोल्ल्यांत साबार कडेन उल्लेख आसा. कित्याक म्हळ्यार मैजे तितलो प्रख्यात हर एक कडेन मैजेचे नियमशास्त्र उल्लेख करतात. दाखल्याक सांगचें जाल्यार जोशुआचो बूक तो पंचग्रंथांत येना पूण थंयसर अध्याय 8 वळ 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 मैजेचो उल्लेख केला. आनी मैजे आनी नियमशास्त्र रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 1 वळ 8 हांगासर इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 25 वळ 4 एज्राचो बूक अध्याय 3 वळ 2 नेहेमियाचो बूक अध्याय 8 वळ 1 हांगासर उल्लेख आसात. आनी तशेंच मैजे जुदेवांचो बायबल म्हणटा आमी जुदेवांची पवित्र पुस्तक हांगासर तोरा
आणि ताच्या उपरांत प्रवादी आणि ताच्या उपरांत जाणवायची पुस्तकां. ओके. या बरोवपा 3 विभाग आसात. या तिनी विभागांनी मैजेक उल्लेख केला. ओके. त्या देखून जावंक पुरो मैजे तसो बरयणार म्हणून आमकां संप्रदायांत बळादीक पातयेनी आयलेवार सरलेल्या अध्ययनांत एक उतरान हांवें सांगचें जाल्यार मैजे ह्या 5 पुस्तकांचो नीज बरयणार जावंक साध्य दिसना. कित्याक ह्या पुस्तकांत विविध काळाचे संप्रदाय हांगासर आसात. एकल्यान बरयल्लें खंडीत न्ही. ओके. ओके. देखून आतां कितें चिंतापासागी म्हळ्यार याजाकी संप्रदाय मस्त बळान ह्या 5 बुकांनी तांचें काम दिसता. याजाकी म्हळ्यार इस्रायल प्रजेक याजाक टेंपल लेवीत हांचें कारबार मस्त हातूंत दिसता. तांचो एक संप्रदाय हांगासर आसा. याजाकी न्हय आसले आनी एक लायकांचो एक संप्रदाय आसा. ताका थोडे म्हणटात द्वितीय नियम असो संप्रदाय म्हणटात आनी थोडे म्हणटात नॉन प्रिस्टली ट्रेडिशन म्हणटात. हातूंत साबार पुरातन काळांत जुदेव संप्रदायांत वाळून आयिल्ल्यो संगती अब्राहमाची जिवीत, जाकोबाचें जिवीत, इजाकाचें जिवीत, रसनेचें काम, बुर्तुगोल, निर्गमन, इजिप्तांत आयिल्लें, ही सकड गणितां पुरातन काळांत जाल्लीं तरी ती आयल्यावार प्रत्येक जावन बाबिलोनाच्या बंदडेच्या वेळार जेजू येवच्या सादारण एक 100 शेकड्यां पयलें ती एक शिस्तेन आतांच्या 5 बुकांच्या रितीन बरोवन घाल्ली. हांगासर याजाकी संप्रदाय आनी याजाकी न्हय आसले संप्रदाय आपले फाटल्या साबार शेकड्यांत तांणी सांगाता हाडून आयिल्ली ही एक ग्रस्त एक पुंजो म्हणयेत तो तांणी एका शिस्तेन 5 बुकां रुपान घाल्यात म्हूण आमी सांगयेत. ओके. या टोरा आनी तो 5 विभागांत एक विभाग जावन आसा लेवीशास्त्र. आमी हाच्या आदीं उत्पत्ती आनी निर्गमन पुस्तका विशयांत संवाद चलयला देखून हो येदोळ जावना. आतां हो एक विभाग लेवीशास्त्र म्हणून हो विभाग लेवीशास्त्र हो बरयल्याचो उद्देश कितें आनी ताजे उपरांत हें पुस्तक बरयल्लें म्हळ्यार इस्रायल परजो वचून बसयल्ल्या गांवाक पावल्या उपरांत ह्या बसयल्ल्या गांवाक वेचे पयलें. लेवीशास्त्र ह्या पंचग्रंथांत 3रो बूक. उत्पत्ती, ताचे उपरांत निर्गमन आनी लेवीशास्त्र. आतां ह्या लेवीशास्त्रा विशयांत समजणी आमी जोडी जाय जाल्यार निर्गमन पुस्तकाक आमी एक फावटी वचा जाय. कित्याक म्हळ्यार निर्गमन बुकांत 40 अध्याय आसात. ओके. आनी ह्या 40 अध्यायांत 40 अध्यायांनी एक प्रमुख सवाल तवळ तवळ विचारचें दिसता. यावे म्हळ्यार कोण, म्हळ्यार सर्वेस्पर म्हळ्यार कोण. मोइजे फारावाराया कशीन गेल्ला तवळ फारावाराय सारता सर्वेस्पर म्हळ्यार कोण आनी ताका जाप मेळटा इजिप्ताचें सैन्य दामड्या दर्यान बुडोवन गेलें म्हणून. ताच्या उपरांत ही परजा इजिप्तांत ह्या दर्यांतल्या उतरून आयली आनी थंय तावन सिनाय पर्वतांचो चलोवन येता आसतना तांकां भूक लागली, तान लागली, ह्या थोड्यो मनजाती ह्या वैरी मेळ्ळे. हांकां सगळ्यांक ताणें दादोशी केलें, खाण दिवन, मान्ना दिवन, उदक दिवन. पत्त्यान तेंचो सवाल सर्वेस्पर म्हळ्यार इस्रायलाचो देव तांकां सोडयलो आनी तांकां सांबाळटलो म्हणून. हें सादारण आमकां एक अध्यायी 15 अनुसार येता. ताच्या उपरांत ही परजा सिनाय पर्वताक आयली. सिनाय पर्वताक ती आयिल्ले सादारण निर्गमनाचो 19वो अध्याय. आनी ताच्या उपरांत तांकां देव उपादेश दिता, तांच्या कडेन सल्लो करता. आतां थंय तावन निर्गमनाच्या 19व्या अध्यायातावन सुरू करन लेवी शास्त्राचो सगळो बूक आनी गणन पुस्तक ताचे उपरांत येवचें. ताच्या 10वो अध्याय वळ 10वे म्हणसर इस्रायल परजा सिनाय पर्वताच्या मुळांत आसा. ह्यो सकड संगती जावच्यो थंयसर ते मुखार वचोंकूच नाच. मागीर गणन पुस्तकाच्या 10व्या अध्यायांत 10वो वळ जाल्या उपरांत ते सवकास भायर सरतात. आतां हे सवाल कितें म्हळ्यार
अध्यायी 19 तावन 20 निर्गमन बुकांत थंयसर 10 उपादेश आनी ताच्या विवरण दिला. हो एक भोव प्रमुख वेळ इस्रायल प्रजेच्या जिणेंत देवान तांकां उपादेश दिल्ले. 20 अध्याय जाल्ल्यानंत 20 तावन 30 अध्याय 25 to 31 चॅप्टर आमकां देवाचे तंबू म्हणटा आमी या बिल्डिंग ऑफ द सँक्च्युअरी पवित्र तंबू तो कसो बांदचो हाच्या विशयांत 25 तावन 30 अध्याय म्हणसर विवरण दिला. थंयसर टेंपल नातले आनी कितें नातलें तितलो विवर थंयसर दिला. तें सगळें दिवन जाल्ल्यानंतर आमकां इस्रायल प्रजा ह्या वासुराचे आराधन करचें दिसून येता. 30 अध्यायांत 30 अध्यायांत ते दुसऱ्या देवाक म्हणजे वासराच्या रुपान ताका आराधन करतात. देवाक राग येता, तांकां इल्ली शिक्षाय मेळटा. ते मागीर पताक रडटात, मोइजे तांच्या पासून मागता आनी ताच्या उपरांत तांकां देव परत्यान तांच्यो त्यो फळयो मोइजेन फुटयल्ल्यो परत्यान तांकां दिवन सल्लो नवो करता. हे 30 अध्याय जाल्ल्यानंतर 30 तावन 40 परत्यान तंबू परत्यान बांदचे विशयांतच विवर आसा. हांगासर ह्या याजाकी संप्रदायाचे एक इन्फ्लुएन्स म्हणटा आमी प्रभाव भोव बळा दिसतना आमकां दिसता. ते 40 अध्याय आखिरेक देवाची महिमा ह्या मैजेन बांदिल्ल्या त्या जमात तंबू म्हणटा आमी ताका टेंट ऑफ मीटिंग थंय येवन वस्ती केली म्हणून आमी आयकता. येदो म्हणसर सिनाय पर्वतार मोइजेक आपोवन उलयतालो देव आतां लोकांच्या मोदेगांत येवन त्या तंबान तो वस्ती करता. अशें निर्गमन बूक आखेर जाता. ताच्या उपरांत लेवी शास्त्राचो पयलो अवस्वर वाचल्यार सर्वेस्परा मोइजेक आपयलो आनी जमा ते तंबात हांव ताचे कडेन उलोवन म्हळें म्हूण आसा. ते कनेक्शन जालें न्ही ताका संपर्क जालो. आतां हो लेवी शास्त्र बूक ताच्या उपरांत सगळे याजकी कुळये विशांत पवित्र जाग्या विशांत या पवित्र तंबांत जावच्या सर्व चटवटिक्या विशांतच उलयता. देखून आतां सवाल हो बूक केदाळा बरयल्लो गी म्हणून इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या बंदडेक वेता पर्यंत ही याजकी कुळी तितली एक बोळ जाल्ली आमकां आयकूंक मेळना. सालमावरायाच्या काळार ताणें टेंपल बांदिल्लें, याजकी कुळी आसली आनी ताच्या उपरांत तांचें राजकीय तरान आनी धर्मीक रितीन पाताक चड जालें. राया उपरांत राय आयले आनी आखरेक उत्तर इस्रायल असो गांव आसिरियाच्या रायच्या बंदडेन गेलो, दक्षिणाचो लोक बाबिलोनाच्या बंदडेन गेलो म्हूण आयकता. आतां हें सगळें बरोवप लेवी शास्त्र बुकांत आसचें तें गमनाक आयिल्लें बंदडेन गेल्ल्या तोळ. तशें म्हळ्यार बरोवप नातलें म्हूण अर्थ न्ही. तें दुसऱ्या पंगडांनी आनी संप्रदायांनी बरोवन गेल्लें आसलें पूण तें सगळें सांगाता गेल्लें याजकी संप्रदायाच्या मुखेल्यांनी सांगाता मेळोवन बली बेटोवच्या विशयान जावं दी, देवाच्या पवित्र स्थाना विशयान जावं दी, याजकां विशयान जावं दी, लोकांच्या पातकां विशयान जावं दी आनी ताका पातकां केल्ल्या तोळ बोगसाणे जोडची विविध बलयो या आराधना कशी बेटोवप जावं हें सगळें तांणी सांगता घालें. टेंपल नातल्या वेळार हें सगळें सांगता घालें. देखून एक हांवें सांगीत कितें म्हळ्यार लेवी शास्त्राचें सडाव तो बरोवप तें जेजू येवच्या सादारण 100 शेकड्या पयलें तें बरोवन घालें शिस्तेन. तशें म्हळ्यार ताच्या पयलें हे विवर नातले म्हूण न्ही, ते आसले ते ल्हान विवरण जावन आसले. ताचे विशयान कोणी ताका गमन दिवन नातलें तें सगळें सांगता घालचें. हें पयले फावटी ह्या याजकी संप्रदायाच्या मुखेल्यांनी सांगता मेळोवन हें सांगता घालें. पूण लेवी शास्त्रांत आनी एक बरयणार आसा ते सिरिया पर्शियाचो राय सायरस म्हणटा आमी ताणें बाबिलोनाच्या रायाक चलवयलें
जेजू येवच्या 539 इसव्यांत आणि ताच्या उपरांत तांकां फाटीं वसा म्हूण तांकां परवानगी दिली. आतां ते फाटीं आयले. फाटीं येताना ही याजक संप्रदाय बळादीक जावन आसले. पूण तांचे ते एक उण आसलो. तो कितें म्हळ्यार ह्या इस्रायल परजेक बंदडेक वेता आसतना द्वितीनियम संप्रदाय बळादीक जावन आसलो. द्वितीनियम संप्रदाय द्वितीनियम बुकांत आमी कितें वाचता म्हळ्यार तांणी खडाखड उतरां तुमचे मुखार हांव आज जिवीत आनी मरण दवरतां, या सत या फट दवरतां, काळोख या उजवाड दवरतां, देवाचें कानून तुमी पाळीत जाय द्वितीनियम संप्रदाय सांगतालो. जर तर तुमी हें करनात तुमकां शिक्षा मेळटली या तुमी मरतल्यात म्हूण. तांणी सांगलें बरीच जालें. तांणी नियम पाळूं ना. बाबिलोनाचो राय आयलो तांकां बंदडीक आपोवन व्हेलें. आतां थंय पावल्या उपरांत द्वितीनियम संप्रदायाच्या मुखेल्यांक कांय जाप दिवंक जावना आनी घालें म्हणून आनी मुखार घालें. त्या दळा याजकी संप्रदाय मुखार आयलो आनी म्हणलो आमचो देव चलवंक ना आनी आमकां तो सांडून घालिना. कित्याक आमचो देव टेंपल जावच्या पयल्यानच अब्राहमा कडेन सल्लो केल्लो देव आनी तशेंच टेंपल येवच्या पयले मोइजेच्या मुखांत लोकां कडेन सिने पर्वता सल्लो केल्लो देव. तो जिवंत आसा आनी ताचो मोग अपरिमीत. तो आखेर जावना. आमी पाताक केलां, आमी हांगा बंदडेक आयल्या, पूण तो आमकां फाटीं आपोवन व्हरतलो म्हूण ताणें सांगलें. पूण ह्या याजकी संप्रदायान एक उण आसलो म्हूण सांगलें हांवें. तो कितें म्हळ्यार ते सूख केल्ल्यांक कालें कांय म्हणी तांकां सोमा करूंक ह्या फातकां वळखूंक तिदूंक कांय म्हणी आसा गी ताचे विशयांत ताणें उलोवंक नासलें. देखून ते फाटीं आयिल्ल्यांत आनी एक संप्रदाय ह्या द्वितीनियमाक आनी याजकी संप्रदायाक सांगाता घालचो एक संप्रदाय आयलो. ताका आमी म्हणटा होलीनेस थियोलॉजी म्हणटा. होलीनेस थियोलॉजी म्हळ्यार पवित्रपणाचो संप्रदाय. ताणें कितें म्हळें वय देव आमचो अपरिमीत मोग करता वय, पूण आमी सूख करतना ताणें वगस रावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एका बापायन आपल्या भुरग्यांक कशें चूक करता जाल्यार तिदवण दिता तशें तो आमकां तिदविता. पूण आमकां चूक केल्ल्यांक एक बोक्साणें जोडूंक एक अवकाश तो करून दिता म्हणून. आनी ह्या लेवी शास्त्रांत ते दोनी मिश्रण आसा. याजकी संप्रदाय आनी पवित्रपणाचो संप्रदाय. याजकी संप्रदाय म्हणटा वय देव आमचो बरो, ताचो मोग अपरिमीत, तो आमकां सांडून घालिना म्हणटा. पवित्रपणाचो संप्रदाय म्हणटा देव अपरिमीत मोग करता, पूण चुकलेल्याक आमकां एका तराचें बोक्साणेंय जाय आनी ताची शिक्षाय आमकां मेळ्ळ्या मात आमी शिकता. देखून ही सकड बलियो मागीर बोक्साणें जोडची रीत याजका कडेन वचचे, टेंपलान बली भेटयचे आनी ताच्या उपरांत देवा मुखार आमी पवित्र जावन आसा जाय म्हणून ताचें एक चिंता आपूण मुखार दवरता. आनी एक विशय ह्याच बुकांत आसा कितें म्हळ्यार देवा मुखार आमी येता आसतना देव पवित्र देव आनी आमी ताणें विंचलेली परजा. देखून लेवी शास्त्र बुकांत अध्याय 19 वोळ 5 हांगा सांगता हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. जसो हांव पवित्र गी तशें तुमी पवित्र जायचे. हें पवित्रपणाचें चिंतापू ह्या बुकांत बळान आसा. खंयचीय चटुवटिके आसूं दी, जावंक पुरो देवाचें उतार, जावंक पुरो नियमशास्त्र, जावंक पुरो बेटोवची बली, जावंक पुरो अशुद्धपण या शुद्धपण, हें सगळें त्या पवित्रपणाच्या चिंतपातावन वाडोवन येता. देखून हो पवित्र बूक लेवी शास्त्र अस्तित्वाक आयिल्लो ताची बरपां सडावत फाटलो संप्रदाय सुमार आतां तो आसात, पूण एक शिस्तेन तो बरपाक आयिल्लो बाबिलोनाच्या बंदडे वेळार. आनी ती फाटीं आयल्या उपरांत नवें टेंपल तांणी बांदलें. बाबिलोनाच्या रायान तें देसपाट केल्लें. नवें टेंपल बांदल्या उपरांत हे दोन थियोलॉजी म्हणटा आमी, द्वितीनियम थियोलॉजी ह्या देवशास्त्र आनी याजकी देवशास्त्र सांगाता घालून पवित्रपणाचें एक देवशास्त्र, एक सिंथसीस म्हणटा आमी सांगाता चिंतापू हातूं ह्या बुकांत आसा.
या लेवीशास्त्राच्या पुस्तकांत आमकां धार्मीक आचरणा विशयांत बलिदाना प्राजीत करच्या विशयांत असले सबार संगती आमकां हांगासर पळोवंक मेळटात शुद्धीकरण असले सकट आमकां पळोवंक मेळटा आतां बाबिलोनाच्या बंदड्या वेळार आनी ताजे उपरांत हें अस्तित्वाक आयलें तरी जेजूच्या काळार हें चिंतप जें कितें आमी लेवीशास्त्रांत पळयता तें जेजूच्या काळार मस्त प्रधान जावन आशिल्लें गी म्हूण बगता कित्याक म्हळ्यार थोडे संगती पळयल्यार साबता दिसा काम करूं नजो ताजे उपरांत हात धुयनासतना जेवंक नजो शेसांक जेजूच्या आनी फारिजेवांनी शास्त्रांनी बोट दाखोवचें असलें पण आमकां पळोवंक मेळटा कांय ह्या पुस्तकाचो प्रभाव तवळी जेजूच्या काळार कांय मस्त आसलो गी म्हणल्यार बरोबर बगता काय म्हणटा तुमी खंडीत जावन असो प्रभाव आसलो परत त्या चरित्रेक वेचन जाल्यार इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंतल्यान फाटीं आयल्या उपरांत तांकां तांचे राय म्हणलें कोणी नातिल्ले याजकी संप्रदाय याजकच सगळी राजवटकी चलयेवचें दिसता आमकां एजराचो बूक आमी वाचलो जाल्यार थंयसर एजरा पवित्र पुस्तक लोकांच्या मुखार पवित्र स्थानार हाडून ताका आराधन करतात आनी ताच्या उपरांत सल्लो परत्या नवीकृत करतात आनी हाच्या उपरांत आसची सकट नियम इल्लेशें स्ट्रिक्ट म्हणटा आमी एजरान नियमशास्त्र इल्लेशें कठीण तरान तें लोकांनी पाळूंक उलो दिलो कित्याक म्हळ्यार आमी एक पवित्र परजा आमी हेरां बरी न्हय आमी देवान विंचलेली परजा देखून आमकां आमचें म्हणलें एक विशेष अस्तित्व आसा न्हीद जावन सांगचें जाल्यार इस्रायल परजेक आपूण एक जुदेव प्रजा म्हणून तांच्या गमनाक आयिल्लेंच त्या काळार आमी पंचग्रंथ वाचता आसतना हें चिंतापू सुरवेला निर्गमन बुकांतूच आसा पूण चारित्रीक रितीन हें चिंतापू बोळ जाल्लें बाबिलोनाच्या बंदडेंतल्यान तांणी फाटीं आयल्या उपरांत हें बोळ जाल्लें आतां जेजू येता आसतनाय सबार शेकडे गेले तरी जुदेवान पैकी हें नियमशास्त्रा विशांत आनी टेंपलाच्या रेगरां विशांत ह्या जाकी कुळयेचें एक प्रभाव एक तांचो प्रभाव मस्त बळादीक जावन आसलो आनी तो तितलो बळादीक जावन आसलो की सबार दुबळो लोक ह्या रेगऱ्या वरवीं तांच्या आताकाल कश्टातालो हरिये की देवान अशें सांगलां तशें सांगलां म्हणून ह्या साब्बाताचो नीज अर्थ तांणी तो इल्लोसो विंगड रितीन लोकांक तो तांणी सांगले बरी दिसता देखून जेजू कितें करता तांची चूक समजणी तिडविता आतां आमकां दाखल्याक पळोवचें जाल्यार मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 7 हांगासर हात जेवणा पयले हात कित्याक धुयनात म्हूण ते सवाल विचारतात आनी जेजू म्हणटा तुमी पयलें भितरली नितळाय पळय जाय भायली नितळाय म्हूण तांकां तांची चूक तिडविता नियमशास्त्राचे गुलाम जाल्यार अशेंच जाता मागीर मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 3 अध्याय हांगासर हत्त आग्याच्या पिलानो म्हणून जेजू फारिजावांक सांगता कित्याक म्हळ्यार आग्याचें वीक ताच्या भितर आसलें तें चाबल्या उपरांत मात्र कळचें न्ही तशें आग्याच्या पिलानो म्हणून कठीण उतरांनी सांगता कित्याक धर्म बरो आनी ताची नियमाय लोकांच्या बऱ्या खातीर देवा कडेन आनी लोकां कडेन एक बरो संबंद उरा जाय म्हणल्या खातीर ती नियमां दिल्ली हें लेवीशास्त्र बुकांत आमकां बरें कळटा ताचो उद्देशच तोच तांणी बली भेटयतना जावं दी मागणें करतना जावं दी नियमशास्त्र वाचतना जावं दी उडास दवरिचें कितें म्हळ्यार आमचो देव आमकां बंदडेंतान सोडयलेलो तो आमकां ताची परजा जावन ताच्या सांगाता रावूंक तो आशेता आनी बरी प्रजा जावन जिये जाय म्हणून आशेता देखून आमकां ही नियमां 10 उपादेशांनी दिल्यात तो उद्देश जावन आसलो तो उद्देश सोडून खंयचें चूक खंयचें सोमानय आनी ताका शिक्षा खंयची हाका शिक्षा खंयची मनशा जिवाकच देगेन दवरून नियमांकच देव केल्ले बरी जाल्ले आमी जेजूच्या काळार आमी पळयता असो लेवीशास्त्र बुकाचो
आणि जुदेवांच्या या नियमांचो प्रभाव इल्लो कठीण रितीन आसलो देखून जेजून ह्याच्या विरोध झुजाचेय पडले आणि आखरेक आपणाचो जिवी दिजय पडलो हे आमकां स्पश्ट कळटा. ओके. आता ह्या पुस्तकांत एक संगत पळोव मेळटा म्हणटा जाल्यार कोणाकी कोड आयलें तर ताका विंगड दवरताले आनी टायमार खंय गूण जालो तर तो वळू आतां तुमी सांगले प्रमाणे ह्या जागान ताका घोशण करचें वो गूण जाला फाटीं वच येता कुटुंबाक आनी कोणाकी मेळी येता म्हणून. आता हातूंत एक 2 संगती पळोवंक मेळटात विचित्र नमुन्याचे. एक मुस्तायकेचें कोड म्हणून आनी एक वणटीचें कोड म्हणून. हे काले हे 2 संगती कशे समजोवचे घराचें कोड आनी मुस्तायकेचें कोड म्हणून. लेवी शास्त्राच्या या पुस्तकांत अध्याय 13 आणि 14 हांगासर कोड आनी ताचो परिणाम हाचे विशयांत आमकां इल्लो विवर मेळटा. आनी ह्या लेवी शास्त्र पुस्तकाच्या काळार म्हणजे आमी सांगयेत इस्रायलाचे संप्रदाय मस्त पुरातनतावन प्रारंभ जाता पूण आमी आतां 6व्या शेंकड्यांत आसा जेजू येवच्या. आनी त्या वेळार ही ह्या 13व्या अध्यायान सांगल्यो पिढा आहात पळय ती कथा ही कथा आनी सांगचे तातूंत सडावत कोडाची पिढा ती न्हय. पूण सकाळी कितें कोड म्हूण लेखताले कित्याक तें चिंताप कितें म्हळ्यार सोम्याक पवित्र थंबाक लागीं येताना सगळें एक संपूर्ण म्हणलें ताका आमी दिसय खंयचेय आयब आसलें आमी ताका दिवंक नसो म्हूण सांगून. दुसरें कितें म्हळ्यार लोक ह्या वस्तू तंबांत अस्तित्व जावन आसच्या हजर आसच्या देवाच्या हजरेंत कितले लागीं आसता तितलो तो ताका पवित्र म्हूण लेखतात. आतां चिंत्या प्रधान याजक ताणें मात्र त्या पवित्र जाग्याक वसयेत आनी ताचें पवित्रपणी तितल्यांत बरें आसा जे संपूर्ण आसा जे म्हूण ते एक ताचे तावन अपेक्षा आसा. आतां चिंत्या कोड लागलें या कथा लागली त्या वेळार कुडींत एक कातींत एक वूण आसलो म्हूण जालो देवाक भेटोवची बली आनी ताका भेटयतलो दोनी आयब नासलेली जायजे म्हूण. शेळये थंय खंयचेय कितें गाय आसूं नजो आयब आसूं नजो ती बरी परफेक्ट म्हणटा आमी जशी आसा ते भेटयतलो ह्या जाग ताचें तें पातकाचें खंयचेय उण आसूं नजो. आतां ह्या मनशाक कोड लागला ताळा ताचें तें कुडीचें उण आसा म्हूण जाली देखून तें याजकानूच पयलें टेस्ट करचें याजकानूच ताका एक तीर्मान दिवचें हें कोड आतां कोड ताका आसा देखून ताका 7 दीस पयलें एक फावटी राखोवंक आसा मागीर तें खत वचना म्हूण जाल्यार ताका ताच्या उपरांत लोकां तावन विंगड करताले आनी तो ताणें लागीं येवंक ना म्हूण सांगताले. हें जेजूच्या काळार जेजून कोडकाराक नितळ केल्ले विशयान आमी आयकताना तांकां लोक आपडूंक सयत भियेतालो कित्याक आपडलो मनीस अशुद्ध जातालो ताणेंय मागीर शुद्धपणाचें बलिदान भेटयत जाय आसलें अशें देखून. आतां हें सवाल दुसरें सवाल हातूंत कोडाच्यान पिड्यांत येवचें मुस्तायकेचें कोड आनी घराचें कोड म्हणून. हे मुस्तायकेचें कोड म्हळ्यार मुस्तायकेंत थोडे फावटी आमी फंगस मांडटा म्हूण सांगता न्ही फंगस म्हूण सांगता. थोडे फावटी मुस्तायकेचो रंग तो इल्लोसो बदलाता ह्या मुस्तायकी थोडे फावटी मेळी जाता आनी थोडी तिबां आसतात शिबां म्हणटात ती सदां कोडाच्या पिड्ये बरीच बिडेकाराक आसले बरी तशी बांद दिसतात देखून ते मुस्तायकेचे कोड तसली मुस्तायकी सरस्पराच्या लागीं हाडूंक नजो ताकाय तें कोड म्हणून तांणी लेखिल्लें आसा. म्हळ्यार ते इतले ते नियमाक कठीण तरान चिंताले घालची मुस्तायकी तितली बरी आसा जे तातूंत खंयचेय तिबो या खंयचें आसला तेंय कोड म्हणून तांणी आनी ती मुस्तायकी तांणी विंगड दवरची आसली. घराची वणत एक थोडे फावटी वणतेचो पेंट कितें बदलो न्हू या काले जावन थोडे फावटी
कथा जातात न्ही त्या दळा ते वणोतीचें कोड आनी ती वणोत ताचे फातोरी बदलीचे ताचे सारोण दुसरी करचे ताका पेंटी दुसरो मारीचे कित्याक तसलें घर देवाक पसंद जाल्लें न्ही म्हळ्यार थंयसर आमचे मदें आसलो देव त्या पवित्र तंबान मात्र न्ही आमच्या हर एका जिविताच्या वांट्यान तो आसा ताका खंयचें पुणी आयब आसलें शीब आसलें खंयचेंय ताका पसंद ना तें पयस दवरी जाय म्हणून चिंताप देखून कोडाची पिडा म्हूण थंयसर सांगली सक्कड कोडाची पिडा न्ही कितेंय शीब खातीक जाल्ली पिडा पुरा कोडच वस्तू राखते शीब लागले ते कोडच घराच्या वणती लागल्यात ते कोडच म्हणले एक चिंताप आतां तें जो देवा मदें आस म्हणून हांव फाती येना पूण तवळ तसलें चिंताप आसलें आता ह्या पुस्तकांत लेवीशास्त्र पुस्तकांत सबार नमुन्याची बलिदानां पळोवंक मेळटात होम बली अन्न बली शांती बली ताज्या उपरांत फारीकपणाची बली असले सबार नमुन्याचे बली मेळटात ही इतले नमुन्याचे बली कित्या खातीर एकच पावती ना गे आनी असली बली भेटयता आसतना तातूंत कितें आट आपूण आसतलें त्या बलयेंत ते प्रमुख जावन दोन विभाग आसात ह्या बलयेंत एक एकल्यान ताच्या कुशेन भेटोवची बलयो आतां तुमी सांगलें पळय होम बली हाका बर्न्ट ऑफरींग म्हणटा आमी तातूंत दी बली उजो दी बली भेटयता आसतना तो उज्याचो दुवोरो देवा सशी सोडोन वेताना देवाक एका तराचो संतोश जाता आनी देखून भेटयल्ल्याचें बलिदान तो स्विकार करता आनी ताच्या उपरांत त्या मनशा विशान ताचो उडास देवाक फाटीं येता आनी ताचो मोग परत्यान तो दाखयता ताची चूक ह्या पाताक तो बक्षिता म्हणले पातयेनी ताच्या उपरांत ग्रेन ऑफरींग म्हणटा आमी अन्न बली बेळ्यान जाता मागीर फळां जातात ती बऱ्यांतले बरें देवाक भेटोवचें देखून तो पयलो विभाग आपणें चिंतिल्लें इरादे या त्या सामांकान येवन देवा कडेन येवचें अन्न बली मागीर तिसरें वेल बिईंग ऑफरींग म्हणटा आमी ताका शांती बली म्हणटा वेल बिईंग एक देवाक या एकामेका बरें आसोवचें हातूंत कितेंय आसूं पुरो देवाक अर्गां दिवचें या हांवें एक आंगवण घाल्या म्हूण चिंत्या एका इराद्या खातीर हांवें मागलां म्हाका अशें मेळ्ळ्यार हांव देवाक बली भेटयता ती एक तें शांतीची बली जावन मागीर तिसरें इरादो खंयचोय आसा जे म्हणना अशेंत एक बली भेटोवची ते एक फ्री वील ऑफरींग म्हणटा आमी तसो हो पयलो विभाग जुदेवान थंय 3 प्रमुख फेस्तां आसलीं 3 प्रमुख फेस्तां त्या 3 प्रमुख फेस्तां म्हळ्यार ताका पिलग्रीम फिस्ट म्हूण सांगतात पयलें फेस्त जावन आसा तांणी सुक्कोत म्हणटा आमी सुक्कोत म्हळ्यार टेंट या तंबू म्हणटा इस्रायल प्रजा सबार 40 वर्सां अरण्यान तंबू घालून थंय ते पैन करतना रावताले ते कश्ट तांचे आनी ते नियाळ तांणी वर्साचे पटी फेस्त करचे आसलें ह्या फेस्ता वेळार पुरा गांवांत तावन घरांत तावन दादल्यांनी आनी पयल्या चेडक्यांनी तेंपलाक येवंक आसलें आनी दुसरें फेस्त तांणी करचें आसलें साबाताचें फेस्त साबाताचें फेस्त तें देवान 6 दीस संवसार रोसून 7व्या दिसा विशेव घेतलो म्हणून हो साबाताचो दीस पवित्र आनी हें साबाताचें फेस्त तांणी ते 7वो दीस तो पवित्र म्हणून वर्साक एक पटी साबाताचें फेस्तय करचें आसलें तिसरें पास्काचें फेस्त इस्रायल प्रजा इजिप्तांत न्हू बसेल्या गांवांक येताना तांणी एक जेवण केल्लें आनी उतरलें तांबडो दर्यो हे फेस्ती ह्या 3 फेस्तां वेळार तांणी तेंपलाक येवंक आसलें ह्या वेळारी ते ह्यो बलयो प्रत्येक जावन होम बली भेटयताले विविध कारणां खातीर ना जाल्यार होम बली सदांच हर एका दिसा सकाळींचें भेटोवंक आसतालें हर एका दिसा उरले 2 दुसऱ्या वेळार संदर्भात एकीत दुसरें तुमी सांगलें फारीकपणाचें बलिदान तो दुसरो विभाग ह्या फारीकपणाच्या बलिदानांत 2 थर आसात एक अशुद्ध जाल्ल्या खातीर आतां अशुद्ध जाल्लें
तांकां तें आपूण पातकी न्ही जावंक पुरो पूण हांव अशुद्ध जाला तकल्याक एक गाय मेल्या त्या मेल्ल्या गायक हांवें आपुडल्यार हांव अशुद्ध एकलो मनीस मेला ताका हांवें आपुडूंक ना आपुडल्यार हांव अशुद्ध अशें अशुद्धपण तशेंच आमच्या कुडी भितर थोडे फावटी स्राव जातात स्त्रियान दादल्यांत तसल्या दिसाय हांव अशुद्ध अशें पुरा अशुद्धपणाक भेटोवची बलिदानां हांवें ताकाय टेंपलाक वचून एक बली भेटोवन हांवें शुद्ध जायचें ते एक फारीकपणाचें सेक्शनांत येता दुसरें हांवें केल्ल्या पातकांक चुकींक देवा कडचें बोगसाणें मागची फारीकपणाचें बलिदान चिंत्या हांवें देवाचें नांव या देवाच्या नांवान फट सांगल्या या देवा विरोध हांव उलयलां या हांवें दुसऱ्याक लुकसाण केलां हे पुरा पातकी करण्यो आनी त्यो करण्यो खातीर हांवें परत्यान हांव त्या जाल्यार अशुद्ध जाता परत्यान शुद्ध जायचें जाल्यार हांवें परत्यान देवाक बली भेटयचें तो जाल्लो अन्याय हांवें तो न्याय रितीन बदली जाय लुकसाण केल्ल्याक हांवें फाटीं बरें करीचें आनी ताच्या उपरांत बली भेटयचें हे इतलीं पुरो बलिदानां आसात आतां इतलीं बलिदानां कित्याक म्हळ्यार हाचो उद्देश दुसरो आसा देवान फळ दिल्ल्या कारणान दिवचें देवान बरें केल्ल्या कारणान दिवचें आनी ताच्या उपरांत बली भेटोवची आनी हें सगळें आसात आनी तशेंच हांवें चुकी केल्ल्या बोगसाण्यां मागचें देखून इतले तर ह्या बलिदानांत आसात विंगड उद्देशा खातीर वय आमकां ह्या पुस्तकांत न्ही पळोवंक मेळटा कारण म्हणून सांगल्यार देवाक आमी तुमी आतां सांगल्या प्रमाणे कितें अशुद्ध आसा आयब आसा तें भेटोवन वचो आनी ताज्या मागीर परत्यान मन जाती भेटयत आसतनाय तांतूं थोडे अशुद्ध मन जाती थोडे शुद्ध अशे पर आसात थोडे भेटप येता थोडे भेटोवन वचो थोड्याच्या मास खावन वचो म्हणून आतां आमकां ह्या रचनेच्या हातूंत म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पळोवंक मेळटा देवान संवसार रचलो सक्कडी देवा तावन आयिल्लें पुराय ह्या संवसारांत कितें आसा तें सक्कडी तशें म्हणटा आसतना देवान रचल्या रचण्यांत थोडें शुद्ध आनी थोडें अशुद्ध कशें आसचें कित्याक म्हळ्यार पुराय देवा तावन आयला देवान सगळें रचलें बरें ताका दिसलें आनी मनशाक ताणें रचलां तें भोव बरें दिसलें म्हणून आमी आयकता आनी हाच्या उपरांत मनशा तर्फेन व्हडली एक सूख जाली आमी पाताक आयले म्हणून आमी सांगता आनी हे पाताक आयल्या उपरांत जो मनीस देवा मुखार रूप ताका पळोवन चलोवन ताच्या कडेन उलोवन नासलो ताच्या उपरांत भुमी वायकोटांत तो भायर वेता आनी ताची जिणी ती कश्टांची जाता आनी ताच्या उपरांत मरण येता न्हीद जावन सांगचें जाल्यार देवान सुरवेक रचता आसतना जावं पाताक जावं मरण ताणें रचूंक ना आनी पाताक ताच्या तावन येवंक ना हे मनशाच्या ताच्यात स्वंत फ्रिडम म्हणटा आमी ताका दिल्ले फ्रिडम स्वतंत्रताय ताचे तावन हें पाताक आयलें हाच्या उपरांत मनशाचें जिवीत ही कश्टांचें जालें आतां लेवी शास्त्राच्या बुकाक ह्या पुस्तकाच्या बरयणाराक म्हणजे याजकांक गरजेचें कितें म्हळ्यार तें भुमी वायकोटांतलो तो वैभव देवा मुखार केदाळ येजय देवान खंयचेंय अशुद्ध ह्या आयब आशिल्लें रचूना जावंक पुरो पूण मनशाच्या चरित्रेंत मनशाच्याच चूक विंचोवण्या वरवीं ताचें तें मस्त तराचें इम्परफेक्शन आयलां असंपूर्णता आयल्या ती जावंक पुरो कुडीची असंपूर्णता मतीची जावंक पुरो या आत्म्याची असंपूर्णता पाताक हांवें सांगचें जाल्यार ती आत्म्याची असंपूर्णता कुडीची उण आसतात एक आतां आसा ना जावंक पुरो एकल्या बरी भलायकी ना जावंक पुरो हें सगळें पातकाचो परिणाम म्हूण आमी सांगया देखून देवान खंयचेंय अशुद्ध म्हणलें रचूंक ना ह्या संवसारांत तें अशुद्धपण आयलां पूण देवाक तें खंयचेंय भेटयता आसतना ताणें कितें तें बरें म्हणून रचलें तेंच ताका भेटयचें म्हणून लेवी शास्त्र बुकाच्या चिंतपाचें बरयणाऱ्याचें चिंताप आतां चिंत्या आयब आशिल्लें अशुद्ध आशिल्लें तें शुद्ध करूंकूच अवकाश आसा बली भेटोवन या मागणेकर न्हू सूख वळखो न्हू अशुद्ध आशिल्लें शुद्ध करूंक अवकाश आसा थोड्यो संगती त्यो अशुद्ध आसल्यो शुद्ध करूंक जायना जावंक उण आशिल्लें पूण सडाव संगतींनी तें जाता प्रत्येक जावन पाताक केल्लें अशुद्धपण तें बरें
शुद्ध करूंक फारीकपणाची बलिदानां उपकारतात. ओके ओके ओके. आणि तू 27व्या अध्यायात अंग आयलेल्या खानिकेंची सोडवणी करचे म्हणून आसा. एक पुटी आंगवण केल्या उपरांत ती सोडवंक जाता कशें सोडोवची? वो अध्यायी अंग आयलेल्या खानिकेची सोडवणी प्रत्येक जावन 11च्या अध्यायांत आसा. 20 आनी 7व्या अध्यायांत हांगासर एका व्यक्तीक देवाक समर्पूंची रिवाज, एका व्यक्तीक नाजाल्यार एका वस्तूक देवाक समर्पूंची रिवाज. देवाक समर्पूंचें वो संप्रदाय व रिवाज लेवी शास्त्र बुकांत मात्र न्ही. आमकां धाकल्याक सामुएल जल्मल्ल्या वेळार ताच्या आवयन ताका वचून टेंपलाक समर्पिलो म्हूण आयकता. कित्याक बऱ्यांतलें बरें देवाक समर्पूंचें म्हणल्यार चिंताप थंयसर आसा. लेवीतांनी हें काम करचें आसलें, व्यक्तीक देवाक समर्पूंचें. आनी तशेंच आमकां तें सोडोवंक ताका देवाक समर्पिल्लें त्या पाटी व्हरूंक हें कित्याक ताका सोडोवचें? देवाक समर्पिल्लें ताका एक मोल बांदतात आनी तें सोडोवचें म्हळ्यार टेंपलाक समर्पिल्लें पाटी ताच्या जिविताक वसा जाय जाल्यार ताचें मोल कित्याक म्हळ्यार आनी मग येदोळ म्हणसर तो देवाक समर्पिल्लो जावन नासलो. ताका जर तर पाटी तांच्या समाजेक व्हरी जाय जाल्यार ताका एक मोल दिवन तांणी फाटीं खाणी जाय आसलें. हें एक विशेष तराचें चिंतापूण संगीत देवाक समर्पिल्लें. हातूं इल्लेसो पयशांचो वैवाटी आमकां दिसून येता आनी हातूं इल्लेसो तफावती दिसून येता. आतां पळोवंक सांगचें जाल्यार दादल्याचें मोल 20 तावन 60 वर्सां ताका 50 रुपयाची शेकलां म्हणून नांव आसा. तेंत त्याच प्रायच्या स्त्रियेक ताच्या अर्दें मोल आनी तशेंच प्राय चड या उणें जाल्ले बरी ताची त्या एक धाकट्या भुरग्याक त्या प्रायेच्या चल्याक ताका आनीक उणें मोल. हांगासर बरयला 5 तावन 20 वर्सांचो चलो ताका 20 रुपयाची शेकेलां. शेकेल म्हळ्यार जुदेवांचे पयशे. त्या प्रायची चली जाल्यार ताका 10 शेकेलां. प्राय जाल्लो जाल्यार प्राय चड प्राय जाल्ली जाल्यार 60 वर्सां आनी ताच्या वयलो दादलो जाल्यार ताका 15 शेकेलां मात्र मोल. नाजाल्यार स्त्री जाल्यार ताका 10 शेकेलां मात्र मोल. अशें आसा. हें कित्याक असलें एक चिंताप आयलें? एक चिंताप लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत आसा. कितें म्हळ्यार देवाक समर्पिल्लें तें मोलादीक आनी तें समर्पिल्लें पाटी वली जाय जाल्यार देवाक ते एक बली भेटोवच्या बदलाक ते पयशे ताणें दी जाय म्हणून पाटी ताका वचयलें. पाटी वेची गरज कितें उदेता म्हणून म्हणलें सवाल आसूंक तें तांच्या संप्रदायांत तें देवाक समर्पिल्लें. आतां काणीक भेटयली म्हूण चिंत्या ती याजकाक वता चिंत्या ती फाटीं खाणी जाल्यार परत्यान ताणें या कित्याक म्हळ्यार तें आतां देवाकच समर्पण दिलां. आतां तें म्हजें न्ही, हो मनीस म्हजो न्ही, म्हज्या कुटुंबाक तो फाटी येत जाल्यार हांवें ताका फाटीं मोलाक म्हणून तसलें चिंता. ओके. आतां आमकां ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मनशाक रस्तो आसना सकट रचल्या उपरांत ताणें मनशा कडेन नांवां दिवंक सांगलीं तें आमकां पळोवंक मेळटा उत्पत्ती ग्रंथांत. आनी ताच्या मागीर देवाक अशें बगलें मनशाक ह्या सगळ्या संगतींत कोणी एक सूक्त सांगातीन म्हूण मेळोना म्हणून देखून देवान एवेक रचली म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. तशें म्हळ्यार ताजे थंय एवे थंय मनशाची सांगातीन आनी परिपूर्णता जाली. आतां हांगासर हे आंग आयलेलें सोडोवचें म्हणटा आसतना आतां तुमी विवरण दिलें एक 16 तावन 40 वर्सां पर्यंतल्यांक दादले मनशांक जाल्यार इतले, स्त्रियांक जाल्यार अर्धे, ताज्या उपरांत चल्यांक जाल्यार इतले, ताज्या भायर चलयांक. तशें म्हणटा आसतना ही स्त्री मनशाक सामान करून रचलेली ती हांगा येता आसतना कशें ती अर्दी जाता, तिचें मोल स्त्रियेचें दादल्या मुखार अर्धे मात्र जाता. तातूंत एका नमुन्याचें असमानता नांगी. असमानता ती
आमी म्हणटा दर म्हूण दिसता म्हणटात पळय तशें आमकां ती सारकी दिसून येता. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत हांव पळोवंक गेल्यार सदावत नांवां कोणाची आसात दादल्यांचींच आनी ताच्या उपरांत सगळे प्रामुख्यता दिल्ली दादल्यांकच चड म्हूण आमी पळयता. अशें आमकां सांगयत द पेट्रियार्कल सोसायटी म्हणटा आमी. पेट्रियार्कल सोसायटी म्हळ्यार पुर्वज आमचे आशिल्ले ते दादल्या केंद्रीत हें समाज आनी दादल्याक स्त्रियेतावन इल्लें चड बळ आनी चड मोल समाजान दिल्लें आमी पळयता. स्त्रियांची नांवांय उणें आनी स्त्रियांक मेळ्ळी प्रामुख्यताय उणें तांकां मोलय उणें म्हणल्यार आमकां सारकें दिसता. याजक कोण पुरा दादलेच न्ही पन्नास तेस्तामेंता म्हणटा तेय दादलेच आनी स्त्रियो खंयसरी आमकां ह्या पवित्र तंबाच्या बोवारी येवचें दिसना. आनी शुद्ध आनी अशुद्धपणाच्या नियमांती स्त्रियांचे अशुद्धपणाच्या नियमांक चड कितें नियमां रचल्या बरी दिसता दादल्याच्या की चड. देखून ही एक कितें म्हणटा आमी सांगता समाजाचें चिंताप आनी हें चिंताप जुदेव समाजांत तें बळादीक जावन आसलें तें खंडीत जावन आमकां जेजूच्या काळारय दिसून येता. जेजूच्या काळार जेजू न्हू जाता तितलें प्रयत्न केलें स्त्रियांक आपल्या पंगडांत स्थानमान दिवंक आनी तांकां गौरव दिवंक ताणें प्रयत्न केलें. हें समाजांत आसचें हांव चिंता आतांय आमच्या सबार समाजांत असलें चिंताप आनीक आसा. समानता देवान सुरवेच्या काळार खंडीत जावन मनशाक रचतना ताणें रचलें खंडीत जावन समानता दिवन हांगासर समानता म्हळ्यार दोगांयनी एकच लेखाचें काम करूंक जाता म्हणणें. ही एक एकामेकाक संपूर्ण करचें आसली एक मांडावळ देवान घाल्या. पूण ही संपूर्ण करची ती मांडावळ मनशान ताच्यात स्वार्था खातीर जावं बरोबर दादल्याक चड प्रामुख्यता दिवन स्त्रियाक एक सेकंडरी रोल दुसरो एक कितें पात्र दिल्लें आमकां हातूंत पंडितान कळूंक मेळटा. वय मोगाचो न्हू आज आमी पवित्र पुस्तकाची 5 पुस्तकां सुरवेची तांतलें 3रें पुस्तक लेवीशास्त्र हातूंत शुद्धीकरणा विशयांत ताज्या उपरांत धार्मीक आचरणा विशयांत मस्तू आमकां वाचूंक मेळटा. थोडे फावटी हें आमच्या इतल्याक वाचता आसतना स्पश्टता मेळना. त्या उद्देशान आज आमी हो संवाद चलयलो. जर तर जें कितें आज ह्या संवादांत सांगलां तें आमी मतीन दवरलें जाल्यार आमकां वो पुस्तक वाचूंक भोव सुलभ जातलें. आनी ह्या विशयांत आमकां मानादीक दोतोर जॉर्ज पिंटो हांणी आमकां भोव अपुर्बायेन बरें अध्ययन करून ह्या पुस्तकाचे पाठतळ आनी ताजे मागीर तातूंत कितें सकड विवर आटापून आसात ते सविस्तार रितीन आमकां सांगल्यात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तुमकांय देव बरें करूं. तुमकां ह्या संवादा विशयांत कांय विचारूंक आसा जाल्यार खंडी जावन तुमी विचार येता. व्हॉट्सॲप करचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत ते पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं. समट आनी सावाला कडपा सारक्या भावार्थांत वाडल्या
भेटैताना सडै आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसतना सडै आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार करून परताना सडै आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार सोम्या सडै आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.